काणयेचें नांव युथनेसिया वा दयामरण. बरयणार डॉक्टर एडवर्ड एल नाझरेथ. सादर करता लॉरेन्स व्ही बार्बोजा. प्लास्टिकाच्या थैलेंतली दुसऱ्याची फळां आडेन वरच्या वानांत घालतना त्या फळां भितरले वीक दानियेलामाचे संकश्ट सस्नाक ना करतले म्हूण मात्र सेल्ली टिचर चिंतून आसली. दानियेलामाचे वळवळे निवारूंक तिका दुसरी वाटच नासली. फाटल्या एका हप्त्याच्या अवधेंत तिसरे फावटी तिणें ही फळां गुंठून हाडचीं. ह्या पयलें 2 फावटी फळां गुंठून घरा पावच्या भितर आपणें तशें करचें नाका म्हूण तिका भोगल्लें. दानियेलामाक मोरोंक आदार दिवचो तिचो निर्धार तवळ बदल्लो आनी फळां आशिल्लें प्लास्टिकाचें पोतें तिणें घरा भितरच हाडूंक नातिल्लें. पूण आज दानियेलामाच्या जिवितांत आनी एक दीस उदेवचो नाका म्हूण सेल्ली टिचरीन निर्धार केल्लो आनी तिचो निर्धार घट आशिल्लो. वानांत गेल्लीं विकाळ फळां लागीं करून हळद धाडोवंक वापरून आशिल्ल्या ल्हान फातरांत तिणें हळटान धाडोवंक सुरू केलें. दुसऱ्याच्या फळां भितरल्या बियांनी प्राण काडूंक शकचे वीक आसा म्हूण ती ल्हान तावन जाणा आसली. मनजातीक वखदां दिवन आशिल्लो तिचो आजो त्या फळांच्यो थोड्योच बियो मनजातीक दिवच्या वखदांत भरशितलो. मितीन दिल्यार आमाल जाता आनी चड शेवल्यार प्राणच वेता म्हूण तिच्या आज्यान सांगिल्लें सेल्ली टिचरीच्या उडासान खंचून आशिल्लें. दुधाच्या फळां विशीं उपरांती तिणें वाचिल्लें. फळां भायलीं मोव सरलां फुटोवन भितरल्यो बियो फातराच्या माराक चेंचोन वेताना फाटल्या दिसांनी आपणाक मोरोंक चड म्हूण दानियेलामान हट करनाशिल्लें तिच्या दोळ्या मुखार आयलें. चड उणें 1 म्हयन्यांतावन दानियेलामाची पिडा चड जाल्ली. ताचें मेळें सगळें घर घाणावंक तितलें वास येतलें. तो घडये घडये मेळें करतलो. मेळें काडचे खातीर दानियेलामाची खूस परतूंक ती लागीं गेल्ले तक्षण दानियेलाम रडोंक धरतलो. ताका कठीण दुखतलें. नाका नाका म्हणचे बरी तकली हालयतलो. दूख आसल्यारय उजवो हात आड धरून आपणाक आपूण नाका म्हणचे बरी आडावंक प्रयत्न करतलो. दानियेलामाक हेरांनी उलयल्लें आयकतलें समजतलें पूण जाप दिवंक मात्र ताका उतरां सुटनातलीं. ताची जीब हालनातली. तो फकत ताळ्यान कितें आवाज करतलो, तकली हालयतलो. एक फावटी उजवो हात हालोवन कितें हात भाशेन कळोवंक प्रयत्न करतलो. त्या सकाळी दानियेलामाचें हट विशेश जाल्लें. हालनातली धावी आनी दुखीची उजवी कूस सगळी घट्ट करून सेल्ली टिचरीन कूस परतुंचेंच नाका तशें केल्लें. तकली उखलून उखलून उशाक धाडयल्ली. अस्पश्ट आवाज करीत रडोन रडोन ताणें करची विनंती सेल्ली टिचरीक समजतली. हेरांक समजनातलो दानियेलामाचो आवाज ती मात्र अर्थ करूंक शकतली. हांव कितें करूं? हांव तुजो प्राण कशें काडूं? तिणें विचारलें. दानियेलामाच्या दोळ्यांनी दुकां भरोन आसलीं. दानियेलामाक उलोवंक जाल्लें तर कितें तरी जाप दितो कोण ना. तो परत परत आवाज करून आपणाक मोरोंक चड म्हूण वताय करतलो. सेल्ली टिचरीक तोडवंक जाल्लें ना. ती रडटली. ताचे आटे विटे सेल्ली टिचरीचे काळीज कडेयतले. अय्यो देवा, कितलें वळवळयताय. हाचेर दया दाखय. ताका सोसूंक जायना तुका दिसता मूं? दानियेलाम न्हिदोन आशिल्ल्या खाटी वयर वणटीर आशिल्ल्या कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताचे इमाजेक पळोवन परत दिलें सेल्ली टिचरीन. ना, तुका भोवशा शीद मोरोंक भोगेवंक ना. वीक पियोनूच मरचें तुज्या हाण्याचेर बरयलां तर हांव कशें आडावं? तिणें रडोवन सांगिल्लें आनी त्याच वेळार तिणें दानियेलामाक संवसारीक कश्टांतावन सुटका दिवचो निर्धार केल्लो. चड उणें 3 वर्सां पयल्या दाव्या कुशीचे हातपाय फुर्ते बेकार करची आर मारचे आदीं दानियेलाम फिरगजेंत कारबारी मनीस. लगभग 30 वर्सां पेटेंतल्या कॉर्पोरेटिव्ह बँकांत काम करून निवृत्त जाल्लो. लोक ताका सोसायटीच्या बँकाचो दानियेलाम म्हूण वळखतले. तो निवृत्त जाल्ल्या 5 वर्सांनी सेल्ली टिचरी इगर्जेच्या प्रायमरी इस्कोलांतावन रिटायर्ड जाल्ली. आपल्या भुरग्यांक तांणी बरें शिकप दिल्लें. काजार जाल्ले ते एक पूत आनी 2 धुवो आपल्या कुटुंबा सांगाता गल्फांत बऱ्या कामार आसलीं. निवृत्त जाल्ल्या उपरांती दानियेलाम आनी सेल्ली टिचर फिरगजेच्या संघ संस्थांनी सेवा करून आरामायेर आसलीं. पेन्शन मेळटलें. गल्फांतलीं भुरगीं सुखान आसतना पयशे धाडून आसलीं. आदले कश्टाचे दीस सरून
बसून खावचे दीस लागीं पावले म्हणटना दानियेलामाक आर मारली. दाव्या कुशीचे हातपाय बेकार जाल्ले आनी उलोवणें बंद जाल्लें. 2 म्हयने आस्पत्रेंत वखदां केली, फिजिओथेरपी जाली, घरा हाडून आयुर्वेदीक तेलां मालीश केली. दानियेलामाच्या भलायकेंत अपेक्षीत केल्लें बरेंपण जाल्लें ना. उजव्या हातांत दांडो धरून चलचे तितली भलायकी सुदराल्ली. तोंडांत आवाज मात्र सुट्टलो, पूण तो कितें उलयतलो तें समजना जालें. कितलेशे जण आर मारिल्ल्या वेळारच मरण पावतात खंय. हाकाय तशेंच जाल्लें तर कितलें बरें आसलें. बोगलें सेल्ले टिचरीक वानांत चेंसून गेल्ल्या दुत्र्याच्या फळांक आनिकी धाडयतना थोडे दीस दूख भोगतें, पूण अशें वळवळून निमाणें आपलेच बायलेच्या हातांनी वीख पियोन मरचें निर्भागपण तरी सुकतें. ती कळवळली. आपणेच वीख वांटून दिवचें चिंतून ती आपणा इतल्याक रडली. दानियेलाम पयलें तावन कठीण स्वाभिमान असो, हट चिंतपाचो मनीस, हेरांचेर केन्नाय होंदोन जियोंक ओपोवचें तसलो न्ही. आपूण कशें तशें हेरांनी आपणाचेर होंदोन आसोंक नजो म्हणल्यार चिंतपाचो. तशें जाल्ल्यानच जावयेत आर मारिल्ल्या तावन दानियेलाम बिगडोन गेल्लो. आपूण हेरांक भोर जालो म्हणलें ताका कठीण दोस्तालें जायजें. आस्पत्रेंत हांवन घरा हाडिल्ल्या 3ऱ्या म्हयन्यान गल्फांतावन आयिल्लीं भुरगीं सर फाटीं गेल्या उपरांतलें तें घडीत सेल्ली टिचरीक परत उगडासाक आयलें. ते दीस सोरोवाक बांदिल्ल्या गोरवांक सावळेक बांदूंक म्हूण सेल्ली टिचर लच्चिलाक गेल्ली. घरकामाचें जिल्ली बांयच्या कांठार वस्तू रावून बोलतलें. सेल्ली टिचर घरा भितर सरतना दानियेलामाच्या कुडांत पडुल्लो आवाज जालो. सेल्ली टिचर थंय धांवूंक थोडी मिनटां थोडो जाल्लो तर जलेनाक बांदिल्ल्या लुंगेक दानियेलामान गल्पास घेवन जातो. अस्कत आशिल्ले दाव्या कुशींत बेत धरून उजव्या हातांत लुंगीची एक खूस वयर जनेलाच्या सराडाक बांदून आनी एका कुशींत गळपास बांदिल्लो दानियेलामान. पूण वयर बांदिल्ली लुंगीची गांठ निसरून दानियेलाम गळ्यांत आशिल्ल्या गळपासा समेत सकला पडलो. तितल्यार सेल्ली टिचर भितर पावल्ली. तो वळ तशें करतना मेल्लो तरी बरें आसलें म्हूण सेल्ली टिचरीक दानियेलामाचे आतांचे संकश्ट पळोवन भोगतालें. पूण दानियेलामाच्या हाण्यार बायल्याच्या हातांत वीख पियोन मरोंक बगयला तर सुकोवंक जाता. गळपास घेवचे आडायिल्ल्या बायलेचेर खूब चिडिल्लो दानियेलाम. ताळो पिंजून ताणें मारिल्ल्या बोबेक सेजाची धांवून आयिल्ली. तो कितें सांगता तें समजनातल्यारी आपूण बरो जायना, आपणाक मरोंक सोडा म्हूण तो विचारता तशें समजून घेतलें आयल्यांनी. त्या उपरांत दानियेलामाक एकल्याक सोडचें नातिल्लें. दीस रात ताचेर एकच सेल्ली बाय, न्हय तर जिल्ली दोळो दवरूनच आसली. दानियेलामाक परत जीवघात करूंक अवकाश मेळ्ळो ना. पिडा आनी पिडे वरवीं भोगच्या असहायपणा वरवीं दानियेलाम पुरतो देदेस्पोर जाल्लो. आपणाचोच एक दोळो तशें आपणाची साकरी करच्या बायल सेल्ले टिचरीचेर आनी बापाय तितल्या मोगान पळोवच्या सर्वेंट जिल्लीचेर तो चिडूंक लागलो. खावंक दिल्लें जाय जाय म्हणून शिंपयतलो. तोंडाक घाल्लें खाण पिवन थुकून उडयतलो. उठोन कोमोडार बसोवच्या पयलेंच बेड्डाचेर मेळें करतलो. कितेंय बऱ्यान सांगल्यार रागान आवाज करतलो. थोड्या फावटी कितली वत्ताय केल्यारय खावंक आयकनातलो. आपणाक जिवेशी मार ना तर मरोंक सोड म्हूण आवाज करून वत्ताय करतलो. आपणाक थांकल्या तितल्या सोंसणेखायन सेल्ली टिचर दानियेलामाची साकरी करतली. दानियेलाम कितें सांगता तें ताच्या आवाजानच समजूंक शकली सेल्ली टिचर. दानियेलामान तशें हट करतना ल्हान भुरग्यांक इस्कोलांत शिकोवचे बरी मोगान ताका समजयतली. कितले दोशी जाल्यारय पुरपुनातली. पूण दानियेलाम कितेंच सुदरलो ना. आर मारून पुरती 3 वर्सां जायचे तर अनेक अनवार आयलेंच. दानियेलाम न्हावंक वेल्ले कडेन नाणयेन निसरून पडलो आनी तशें पडिल्ल्यान ताच्या उजव्या कुशीच्या कुटाचें हाड आनी उजव्या बावळ्याची गांठ चेंसून गेल्ली. शहरांतल्या नांवाडीक आस्पत्रेक व्हेलें. हेरांक तर ऑपरेशन करियेत म्हळें थंयच्या व्हड स्पेशलिस्ट दाक्तरान. ऑपरेशन करूंक दानियेलामाची जराल परिगत बरी ना. ऑपरेशन केल्यार तो वेग्गी मरतलो. ताका ऑपरेशनाचो भर सोसूंक जावचें ना. मात्र न्हय, ऑपरेशन कितलें फळादीक जायत म्हणूंकय सांगूंक जायना.
हाड तशें चेंसून गेलां. कॉम्प्लिकेशन जाल्यार दूख आतांचे प्रास चड जातली. तुमी ऑपरेशन करा म्हळ्यार खरी येता. दाक्तेरान कितेंच बरवसो दिलो ना. जाल्लें जाता. एका वेळा ऑपरेशनाच्या वेळारच देव तसो उडास काडीत तर बरें. हे संकट निवारतात. ताणें कितलें म्हूण सोंसचें म्हूण चिंतलें सेल्ली टिचरीन. पूण आपली खुशी कळोवंक सेल्ली टिचरीक अवकाशच लाभलो ना. गल्फतावन तेगी पूत आयिल्ले. तांणी आनान ऑपरेशना वेळार मरचें नाका, असोच आसता तितले दीस आसूं दी म्हूण निर्धार केलो. थोडे दीस आस्पत्रेंत दवरून दानियेलामाक घरा हाडलो. आयिल्ले पूत फाटीं गेले. सेल्ली टिचरीची फुलगत्र सोडून गेली. त्या उपरांत दानियेलाम पुरतो बेड्डाचेर पडलो. उठोवन बसोवंक गेल्यार ताच्या कुटाच्या आनी बावळ्याच्या हाडांत दुखतलें जाल्ल्यान आराबायो दितलो. तवळ तवळ कूस परतिनाम तर पाटीचेर किना पडटीत म्हूण दाक्तेरान सत्राय दिल्ली. पाटीचेर किना पडल्यार किना पडोवन मेलो म्हूण लोक उलोवंक आसा म्हणलें खावजेणेन दिसाचें कशेंय जालें. रातीक तवळ तवळ उठोवन दानियेलामाची कूस परतून ताणें भिजयल्लें आनी मेळें केल्लीं वस्त्रां काडटाली सेल्ली टिचर. तिच्या दीस आनी रातींत चड फरक उरलो ना. एकच म्हयन्या भितर दानियेलामाचो जड जीव उखून सेल्ली टिचरीक पेंगटांत दूख सुरू जाली. बागोवन जडायेचें काम करिनाका. तिच्या दाक्तेरान सलाह दिल्ली. दानियेलामाची कूस परतूंचेच व्हड समस्या जाल्लो. दानियेलामाक कुसकूट दाया नातली. तो पयलेंच्या प्रास चड दोशी दिवंक लागलो. दोनी हात आनी दोनी पाय पुर्ते बेकार जाल्ले. दावी कूस हालनातली उजव्या कुशीन दुखतालें. ताचो हट, राग आनी किंकराट्यो दिसान दीस सोडोन येताना देवा हाका कित्याक कश्टिताय, वेग्गी मरण धाड म्हूण मागोवंक सुरू केलें सेल्ली टिचरीन. देव तिचें मागणें आयकना जालो. फावनातल्याक ह्या घरांत घरकामाक आदार जावन आशिल्लें जिल्ली कितें नीब दिवन काम सोडून गेलें. जिल्लीच्या जाग्यार एका फाटल्यान एक 14 जाणां येवन गेलीं. एकलीं दानियेलामाच्यो दोशी सोसूंक सकली नात. तूं सांबाळ दिवंक फाटीं करिनाका, कितें जाल्यारय व्हड ना. पूत फोनाचेर सांगतले. पूण सांबाळाचे उटार काडिनासतना कामाक आदार दिवंक आयिल्ल्यो चलयो 1-2 हप्त्या उपरांत चड दीस रावल्यो नात. कश्ट जातात तर आना खंय म्हाताऱ्यांच्या घरांत वा नर्सिंग होमांनी दवरया, पुतांनी सलाह दिल्ली. बायल भुरगीं आसतना म्हाताऱ्याच्या घरांत वा आश्रयांत दवरल्यार लोक कितें उलोवंक आसा ते शिवाय अशें बेकार जाल्ल्यांक खंयच्याय आश्रयांत घेनात म्हूण सेल्ली टिचर जाणा आसली. आनी नर्सिंग होमान दवरल्यार सांगाता रावूंक आपणेंच वचचें. घर आनी आस्पत्र म्हणून धांवन धांवन जावच्या पुराथाणेचो तिका बरो अनुभव आशिल्लो. दानियेलामाची दीस रात खबर घेवन आसल्यारय परिगत सेल्ली टिचरीचे विरोधूच आसली. दानियेलामाच्या पाटीर आनी पेंगटार व्हड जैत किना पडलींच. सेल्ली टिचर निरासली. किना दिसान दीस व्हड जायत येताली. आयुर्वेद तेल लायल्यार ते गाय सुकतात म्हूण कोणें सांगलें. बोतले वयर बोतल्यो तेल हाड लायल्यारय दानियेलामाच्या किणांनी कितेंच बरेंपण जालें ना. पायाच्या आनी बावळ्याच्या हाडाच्या दुखी सांगता पाटीर पडिल्ल्या किणाच्या दुखीन दानियेलामाचें संकश्ट सोडून गेलें. कूस परतून गेल्ल्या वेळार हर पावटी ताचे वळवळे पळोवन सेल्ली टिचरीकी पुरो जाल्लें. तो आतां हर वेळार आपणाक मोरोक कुमोक कर म्हूण वत्ताय करतलो. ताणें कितलें वळवळचें. वेग्गी मरोवंक कितेंय वकाता आसल्यार दी. दानियेलामाच्या प्रेशराच्यो गुळयो हाडूंक गेल्ल्या वेळार दाक्तरा कडेन अशें विनंती करतना सेल्ली टिचरी रडिल्ली. तो बरो जायना असोच आनी थोडो ते मात वाचतात. दाक्तरान तिका समजोवंक पळयल्लें. पूण कितलो तेंप सेल्ली टिचरी पुर्ती हारवून गेल्ली. तें कशें सांगचें मनशाचें आवक देवाकच कळीत जाप दिल्ली दाक्तरान. तो कशेंय बरो जायना. बरो जावन ताणें चलचे परी ना अशें कश्टोवन दूख सोसून म्हयन्याच्या म्हयने उरचे प्रास ताणें वेग्गी मेल्लें बरें न्हय डॉक्टर. ताका मरोवंक आदार जावचें कितेंय केल्यार खंडीत देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जावचें ना. ताणें वळवळोवन रावचें म्हज्यान सोसूंक जायना. ताणें वेग्गी मोराजे डॉक्टर. दयामरण जाय म्हूण मागचें सूख मागनात. वळवळे सोसूंक जायनासता मोर्न मागचें सारकें. सेल्ली टिचरीन विवश जावन सांगिल्लें.
कठीण पिडेंत ओळवळून आसच्या पिडेस्तांनी आनी थोड्या पावटी त्या पिडेस्ताच्या लागशिल्ल्यांनी निराशोन मोरोंक मागचें दाक्तेराक नोवें न्हय, पूण सेल्ली टिचरीन आपल्या घोवाक दयामरण दिवचे विशीं खंडीत निर्धार केला म्हूण दाक्तेराक कितें कळीत. वानांतलीं फळां फुर्ती चेंचून जातच रोस कान ग्लासान भरलो सेल्ली टिचरीन. पिठो जायनासतना उरिल्ले फळांचे चिवट काण उदक घालून बरेंकन वान धुलें. चिवट व्हरून घरा फाटल्या जिरयेंत उडयलें. दानियेलामाच्या मरणाक आयिल्ल्या कोणायकी दुबाव जायनाशें साद्य ती सत्राय घेतिल्ली सेल्ली टिचरीन. दुत्राच्या फळांच्या रोसा बदलाक फुलां झाडां घालचें क्रिमीनाशक दिल्यार प्राण वेग्गीं तुटता म्हूण तिका कळीत आसलें, पूण क्रिमीनाशकाच्या घणीन खंडीत वीख दिवन लगड काडला म्हूण आयिल्ल्यांक कळीत जातें. तें सर्व चिंतून सेल्ली टिचरीन रानवट वीख तयार केल्लें. दुत्राच्या बियाच्या विकांत प्राण कसो तुटता, प्राण वेताना कितें जाता, मेल्ल्या कुडीक पळयल्यार वीख दिवन लगड काडला म्हूण हेरांक कळीत जायत वा ना, सेल्ली टिचरीक असल्या गजालीचो अंदाज नातुल्लो. दुबाव जाल्ल्या खुणी तक्रार केल्यार खुनयेच्या अपराधाचेर आपणाक जैल जायत म्हूण सयत तिणें चिंतूंक नातिल्लें. मोरोंक लागीं आसलेल्या दानियेलामाक वीख दिवन लगड काडिल्लें हेरांक कळीत जाल्यार आपल्या भुरग्यांच्या गुमानाक गेल्यार कितले सर अखमान आनी लज बगूंक आसत म्हूण खुसकुटा तितलो जोप आसुल्लो तर ती वीख तयार करती ना. ग्लासांत आसुल्लो रोस घेवन उरतना सेल्ली टिचरीक आपणें अशें करिनाये म्हूण परत भोगलें. मनशाक जीव दिल्ल्या रचणाराक मात्र तो जीव काडूंक हक. देवाच्या निर्मोण्या विरोध मनशान करिनाये. तिचें अंतस्करण तिका कांतावंक लागलें. पूण दानियेलामाचें तें वळवळें, ताची दूख, ताणें भोगचें तें संकश्ट हें सर्व पळयतना ताका वेग्गी मोरोंक कुमोक कसो, ताचो प्राण काडचो न्हय, ताका संकश्टांत सुटका मेळाशें करचें, सेल्ली टिचर आपल्या निर्धारांत अस्कत नातिल्ली. इतलीं वर्सां ताची साखरी केली आनी थोडे म्हयने वाचून दी. ताची तुवें कित्याक खून करची, तिचें अंतस्करण परत बबाटूंक लागलें. ही खून न्हय, हें दयामरण, तिणें आपणाक समाधान केलें. दानियेलामाच्या कुडाक वेताना तिचे हात कामताले, काळजाची उडणी एकान एक सोडून गेली. जेजू मरी जुजे म्हाका फावा म्हणाली सेल्ली टिचर आल्तारीक पळोवन. हें तुजेंच निर्मोणें, हांव तुज्या हातांत एक हातेर मात्र म्हणाली सेल्ली टीचर जेजूच्या पवित्र काळजाचे इमाजेक पळोवन. सडीत घळाय केल्यार आपणे कश्टान केल्ल्या निर्धारान दोंदळून ग्लासांतले वीख भायर उडयन म्हूण आपणाचेर आपाद्यार भोगतालें सेल्ली टिचरीक. दुत्र्याचीं फळां हाडूंक वेचे पयलें दानियेलामाची खूस परतून वणटीक मुस्कर करून आड न्हिदायलें सेल्ली टिचरीन. त्या वेळारी दानियेलाम रडुल्लो. फाटीचीं खिणां नितळ करतना दुखीन ताचे आटे विटे मुनीस जाल्लो पळोवच्या बरी नातिल्लें. घाणीन भरिल्लें फातळ मेळ्ळें त्या गायांक लागल्ल्यान ते चड दुखतले जायजे. दानियेलामाच्या ह्या कश्टांक एक अंत्य सेल्ली टिचरीन तयार केल्लें. खावंक पिवंक दितना दानियेलामाक उदार न्हिदावन ताच्या माथ्या पोंदा परत एक उशें दवरचें आसलें. हातांतलो ग्लास लागशिल्ल्या मेजाचेर दवरून कुशेन दवरले उशें हाडून दानियेलामाक निमाणे पावटी उदारे न्हिदोवंक वेताना सेल्ली टिचर कसकसून रडूंक लागली. वीख दिनाका, तिचें अंतस्करण तिका सोडिना जालें. आड न्हिदिल्ल्या दानियेलामाच्या भुजांक हळू धरून ताका उदारे न्हिदोवंक गेली सेल्ली टिचर. दानियेलामान सदांचे बरी दुखीन आवाज केलो ना. सेल्ली टिचर पयले विजमीत जाली, तक्षण घाबरली. दानियेलामाची कूड थंडगार जाल्ली. दानियेलामान न्हिदिल्ल्या कडेच प्राण सोडला म्हूण सेल्ली टिचरीक कळोवंक वेळ गेलो ना.